आज तशीच आमी काणकोणाक जेन्ना एक लोकांची परिस्थिती पळयली तेन्ना आमकां एक अशें दिसलें की काणकोणाक एमर्जन्सी सर्वीस प्रोवायड करपाची गरज आसा। कारण एमर्जन्सी सर्विसाचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार जेन्ना काणकोणाक वॅक्सीन घेवपाक सोदता तेन्ना एक ट्रान्सपोर्टा खातीर आयज प्रॉब्लेम जाता, तेन्ना लोक वॅक्सीन घेवपाक शकना सारकी, कित्याक ट्रान्सपोर्ट सारको मेळना म्हणून लोक भायर सरोंक शकना। त्या लोकां खातीर आमी ती प्रोवायड केल्ली आसा। सेकेंड, जेन्ना कोण एक कोवीड पेशंट जाता आनी त्या कोवीड पेशंटाक हॉस्पिटलांत हाडपाक लोक थोडे जाण फाटीं फुडें सरतात आनी तेमकां हॉस्पिटलांत पावपाक सारकी टायमार पावनाय। तेज्या खातीर आमची एमर्जन्सी वेन आमची सर्वीस फॅसिलिटी प्रोवायड केल्ली आसा। थर्ड म्हणल्यार जेन्ना कोणी कोवीड जावन घराक होम क्वॉरंटायन जाता तेन्ना तेमकां ऑक्सिजनाची नाजाल्यार मेडिसिनाची फॅसिलिटी प्रोवायड जाय पडटा, तेचे खातीर आमची वेन सगळे आमी प्रोवायड केल्ली आसा। सगळ्यांनी उपस्थिती लाभली आसा। जरी कोरोना लागून सोशल डिस्टन्सिंग हें पाळपाचें तरी आसतना थोड्या प्रमाणात आमी करपाचो प्रयत्न केलो आसा। आनी वेळावेळार हांव जनाचें अभिनंदन करता। गोंयभर तो ह्या महामारीच्या टायमार भरपूर काम करीत आसा। आनी आमगे वेंकट बाबान सांगलें तशें की सरकार बी आज खंय खूब कडेन पावपाक शकना, असली टायमार आमी बी जे राजकारण किंवा समाजकारण आसा जे पक्षी मतभेद विसरून एक कडेन येवन सरकाराक मदत करपाक गरज आसा। आनीक कोणी हेजे जी महामारी आहा ती वयची किंवा कमीच कमी लोकांक तेजो इफेक्ट जावन लोक बरे जावचे हें आमी आज मागपाक गरज आसा। आनी हांव जनसेना हेजी टीम आसा तेंचें म्हाजे वतीन अभिनंदन करता। तुमचें अशेंच काम चालू दवरचें, म्हागेलो कितें बारीक मोठो हातभार तुमकां सद्दां आसतलो। हे प्रहाराच्या विरुद्ध वचून काम करता। प्रहार म्हणल्यार खबर आसा तुमकां, हुंवारा बरोबर कोणीय व्हांवत वता। आज पयलीं तुमी BJP हुंवार येता, BJP हुंवारा बरोबर सगळीं आपूण आसा करून तेंकता, पूण हे ऑपोजीट सायडीक ती चलून काम करता, लोकांनी सेव करता, त्या खातीर तेंचें अभिनंदन करता। आनी हे जे आमच्या मल्लिकार्जून थळाक आदी हाडून देवाच्या पांयाडेन तेजें उद्घाटन जाल्लें आसा एम्बुलन्सचें। ह्या वेळार देवाडेन मागता एम्बुलन्स आमगे चलून जालें आतां, पूण लोक बरे उरचे। आनीक ही जनाक एम्बुलन्स घेवपाक सुद्दां मल्लिकार्जून देवाचो आशिर्वाद आसतलो हें जाणा। कित्याक आमी फाटली फोटो पळयल्यार जे सगळे आमचे काणकोणा आमदार जावन गेले जावं आमदार आसा ते आमगे देवाचोच आशिर्वाद घेवन फॉर्म भरपाक वता, नगरसेवक फॉर्म भरपाक वता, लोक तांकां निवडून दिता, मागीर ते आपणाल्या स्वता जाय तशें वागता ती सोड कर। पूण एक गोश्ट अशी आहा की देव सगळें पळयता। आनी आज हांव जनाचें अभिनंदन दितल्या खातीर करता की तो म्हाका दिसता हे कोवीड ही महामारी सुरू जाल्ल्या केन्ना न्हिदलोच ना। पळयता रातचो JMC आनी खंय हांगा थंय भोंवता। आज सुद्दां हो कार्यक्रम मोठो आसलो तरी म्हणटा येवपाक मेळना। गेला 1 म्हयनो जालो, 1 मेन आमचे 25-30 डेथ जाताले GMCन। आनी तेय बीन तुमकां खबर आसतलें, तुमच्या मुखार खबर आसतलें की ऑक्सिजन सप्लाय प्रॉपर जायना म्हणून डेथ जाताली आनी शॉर्टेज आशिल्ली म्हणून डेथ जाताली। सो त्या टायमाचेर जेन्ना कॉल येताले तुमकां सांगता कमीत कमी 100 सिलिंडर्स जना आनी जनाची टीम आनी आमी सगळे गोवा कोरोना मेळून 100 सिलिंडर्स एवरी डे आमी GMCन आनी GMC सरभोवतणी हॉस्पिटल आहा तांकां पावयताले आनी अक्रॉस गोवा सुद्दां पावयताले रिफिलींग करून। जेन्ना डॉक्टर सांगतालो की एमर्जन्सी आसा तुमकां सिलिंडर अवेलेबल करचो पडटलो आनी तेन्ना एक्चुली सरकारा कडेन एका लोकेशना कडल्यान दुसऱ्या लोकेशनाचो मातसो टायम लागतालो ट्रॉलीक लागून, पूण तेन्ना आपल्या गाडयांनी भरून साईश बीन हांगासर आसा जेन्ना आपल्या स्वताच्या गाडयांनी भरून सिलिंडर व्हरून पेशंटाक पावयताले। आमी म्हणटा एक्चुली पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांच्या बऱ्यांतलें बरें काम केलां लोकांची लायफ वाटोवपाक। जरी तर 100 सिलिंडर ते टायमार पावना आशिल्ले जाल्यार 100 डेथ एका दिसा जावपाची आनी तर ते 10 दीस ते इनिशियल स्टेज आशिल्ली जेन्ना प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर नाशिल्ली तेन्ना समज ते 100 सिलिंडर ते पेशंटाक पावना आशिल्ले न्ही जाल्यार प्रत्येक दिसाक आनीक एडिशनल 100 तुमी डेथ पळोवपाक मेळटले आसले। आनी जरी तर ते कॅल्क्युलेट करत जाल्यार 3000 लोकांचे 3-3.5 लोकांच्या वयर ते डेथ जावपाचे आयज 2,500 आसा ते। खऱ्यांनीच म्हाका दिसता ह्या टिमीन जे एकठांय मेळून काम केल्लें आनी खऱ्यांनीच इतलो डेथ कंट्रोल करपाक शकले एक सामान्य मनीस आपलें जे काळजी आसा गोंयचो माय आसा गोंयकारांची मोग आसा ह्या हितून आमी इतलें करपाक शकले जाल्यार जेन्ना गोंयभर लोक एकठांय येतले जाल्यार खूब आमी चेंजीस करपाक शकतले। आनी फुडली 3rd वेव अशें म्हणटा की फुडली 3rd वेव जी भुरग्यां खातीर घटक आसा
ही भुरग्यां खातीर आमी कंप्लिटली सेव करूंक शकता. एक भुरगो मरूंक दिवचो ना आमी गोंयकारांनी तर एकठांय जावन तर एकमूट रावले आनी सगळे पूर्ण गोंयान जे लॉकडावन आसा ते सिस्टमॅटीक आमी मान्य केलें, जे भाशेन आतां प्रेझेंटली लोक मान्य करता आनी सिस्टमॅटिकली एकामेकाक आदार दिलो. सगळ्यांक मेन इम्पॉर्टंट आसा एकामेकाक आदार दिवप.